ब्रो आणि अंकिताबाई आमचो मस्तीकर गोवन थँक्यू व्हेरी मच. उपकार कसो हा तुझो पयलीं तो आमच्या गांवांत येवन व्हिडिओ काडलो तो. म्हजें नांव सॅनिटो जॅकिट्स. सो ब्रो तुका सांगलेले ते भशेन हांवें एक कविता बरयला ऑन एनवायरमेंट आनी आयच्या दिसा काळार कितें घडटा तें. आय नॉट अ सोशल एक्टिविस्ट, मनान सान दिसलें जे आय वॉन्ट जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस माय फिलिंग्स थ्रू दीस पोयम. ओके, इतली परफेक्ट आहा ना म्हाका खबर ना. ओके, आय एम ट्रायंग माय बेस्ट. ओके, सो कवितेचें नांव जावन आसा कोण रे आमी. कोण रे आमी, कोण रे आमी. जल्माक आमी दोन हात दोन पांय, मनीस म्हूण वळखता आमची जात. कोण रे आमी, कोण रे आमी. दोंगर आनी शेतां बाटां उरूक ना रे आमची. जनावरां गांवांत पावलीं, रस्त्यार पावलीं, ओड कापले, देवाक काडले. कोण रे आमी, कोण रे आमी. पयशा फोर्सार उडले आमी, मन दुखता, कालीज रोडटा. कोण आयकता. कोण रे आमी, कोण रे आमी. शिकपान आमी हुशार, माडाक आमी तोंड केलें. पयशांचें नांव रूप बदल्लें, 2000 मारली पोड. वोटिंगाच्या टायमार धर्म काडलो, लोक फुल्लो आनी आतां रडटा. कोण रे आमी, कोण रे आमी. गोंय आमचें माणकुलें, पुर्वजांनी गामांत शिंपलें. रगत आसा तें उदोक केलें, एकठांय सगळे घेवन गोंय राखलें. कोण रे आमी, कोण रे आमी. फुडल्या पिळगांक कितें राखलें. कॅझिनो गोंयांत गाजले, घांटी गुंडा गोंयांत आयले. म्हणूंक लागले गोंयकार आमी, ते तर गोंयकार. कोण रे आमी, कोण रे आमी. जितले फावटी हांव रीड करता तितले मातशें काळीज दुखता. ओके, आनी मन मातशें डिस्टर्ब जाता. सजमता अवी ब्रो. आनी सॉरी इतले प्रोफेशनली म्हाका कडेन मुडोंक जावना आनी बरोवंकूय जावना. इट वॉज जस्ट अ ट्राय. ओके, आनी सजमता तुका बरी दिसली मात. ओके, थँक्यू मोगास्ती. बाय फ्रॉम सॅनिटो जॅकिट्स फ्रॉम बाती. बाय.